अशी आणि काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। खरी कमाई। बाबूलाल खूप गिरेस्त आशिल्लो। बाबूलालाचो पूत अक्षय खूप आळशी आशिल्लो। अक्षय हांका केन्नाच काम करचे पडले ना। अक्षय आता व्हड जाल्लो। बाबूलाल हुस्को करपाक लागलो। अक्षयाचे कितें जातले? ठेवी कितलो तेंप तिगून उरतली? दुसऱ्या दिसा बाबूलालान अक्षय हाका फोन केलो। बाबूलालान म्हणले, आयज भायर सर, थोडे काम करून पैसे जोडात। अक्षय हांका कानेच खबर नाशिल्ले। अक्षय आवय कडेन गेलो। आवयन अक्षयाक 2 रुपया दिले। अक्षय 2 रुपया घेवन बाबूलाला कडेन गेलो। बाबूलालान पैसे घेवन उडयले। बाबूलालान अक्षय म्हणले, हे तुझ्या कष्टाचे पैसे न्हय। दुसऱ्या दिसा अक्षय भयणी कडेन गेलो। तिने ताका 2 रुपया दिले। अक्षय 2 रुपया घेवन बाबूलाला कडेन गेलो। बाबूलालान पैसे घेवन उडयले। बाबूलालान अक्षय म्हणले, हे तुझ्या कष्टाचे पैसे न्हय, तुम्ही पैसे जोडतात। तिसऱ्या दिसा बाबूलालान सगळ्यांक सांगले की कोणेच अक्षयाक फुकट पैसे दिवचे न्हय। हे कळटकच अक्षय पैसे जोडपाक घरांतल्यान भायर सरलो। तो काम सोदतालो। पूण कितें काम जातले? दनपारा मेरेन भोंवतालो। काम नाशिल्ले। आता अक्षय उपाशी जाल्लो। स्टेशनांतल्यान एक जाणटो मनीस जड पोती घेवन वता ते अक्षय पळयता। ताका कुली जाय आशिल्लो। अक्षय मुखार गेलो आनी विचारले, साहेब, तुका कुली जाय? जाणट्या मनशान होवूय म्हणले। अक्षय पोती माथ्यार उखलली। जाणट्या मनशाच्या घरा पावमेरेन अक्षय घामाचो वानवतालो। जाणट्या मनशान 1 रुपया दिले। अक्षय 1 रुपया घेवन घरा आयलो। तो 1 रुपया ताणे बाबूलालाक दिलो। बाबूलालान पैसे घेवन उडयले। हे पळोवन अक्षय राग आयलो आनी ताणे रागान म्हणले, बाबा, 1 रुपया मेळोवपाक कितले काम करचे पडले आनी तुवें ते उडयले? बाबूलालान फाटीर हात दवरून म्हणले, आता म्हाका कांयच पडना, कारण आयज तुमका खऱ्या कष्टाचे मोल कळटा। 2 दीस हे रक्कमेचे दुप्पट खर्च झाले, पूण तुका राग येना, कारण तुम्ही ताचे खातीर कष्ट घेतले नात। स्वतःची कमाई ही खरी कमाई। कथेचो अर्थ, स्वतःची कमाई ही खरी कमाई। पैसा रे पैसा, कुटुंबाची दुर्लक्ष। पैसे आणि कुटुंब। ती एका काळाची कथा। एका शारात फराजी नावाचो एक मनीस रावतालो। फराजीचे एक ल्हान कुटुंब आशिल्ले, तातूंत तमारी ही सोबीत बायल आनी इमानी आनी चिंबो ही 2 सोबीत भुरगीं आशिल्ली। ताची बायल आनी भुरगीं कुटुंबात सुखी आशिल्ली, पूण फराजीक जिणेची सगळी सोय दिवपाची इत्सा आशिल्ली आनी ते खातीर तो दर दिसा अतिरिक्त कश्ट करतालो। दिसभर ऑफिसांत काम करपा बरोबरच तो ओव्हरटाईम करतालो। फराजी सकाळी पयलींच घरांतल्यान भायर सरतालो आनी रातच्या वेळार घरा परततालो। भुरग्यांक ताचे तोंड पळोवप कठीण आशिल्ले, कारण तो सकाळी पयलींच घरांतल्यान भायर सरतना भुरगीं न्हिदिल्लीं आसतालीं आनी राती ओसरा घरात भितर सरचे पयलीं ती न्हिदिल्लीं आसतालीं। हय, तो आयतारा घरात रावतालो, पूण त्या दिसा लेगीत तो कामांत व्यस्त आशिल्लो आनी कुटुंबा वांगडा वेळ घालचे बदला तो कामाक गेलो। ताचे वांगडा दर्जेदार वेळ घालपाची कुटुंबाची वाट आशिल्ली। ताची बायल अमारी ताका खुबदां घरात वेळ घालपाक सांगताली। भुरग्यांक ताची खूब याद जाली। त्या वेळार फराजी जाप दितालो की हांव ताचे खातीर हे सगळे करता। वाडत वचपी चलनवाडी खातीर म्हाका चड वावर करचो पडटलो। तांकां बरे जिवीत दिवपाचे आसा। फराजीची ही नित्यनेम वर्सांभर चालू उरली। तो फकत आपल्या कुटुंबाकडेन दुर्लक्ष करून कष्ट चालूच दवरलो। ए खातीर ताका पुरस्कारूय मेळ्ळो। ताका बढती मेळ्ळी, पगार वाडपाक लागलो। हे कुटुंब आता एका व्हडल्या घरात रावता। तांचे खातीर अन्न आनी हेर सुविधांचो उणाव नाशिल्लो, पूण फराजीन अशें चालूच दवरल्या।
फराजी कानेक पैसे मेळपाची इच्छा आशिल्ली. ताची बायल अमरी विचारत आली, पैशांच्या फाटल्यान कित्याक थांबता? आमचे कडेन जे आसा ताचे कडेन आमी खुशाल जावंक शकतात. म्हणून फराजी जाप दिताली की हांव तुमका आनी भुरग्यांक संवसाराची सुख दिवपाक सोदता. आनीक कांय वर्सां आनी म्हाका कश्ट करपाक दिवचे. अमारी पयली ओगी रावताली. आनीक कांय वर्सां गेली. या कांय वर्सांत फराजीक आपल्या कुटुंबा वांगडा वेळ घालपाक मेळ्ळो ना. भुरग्यांक बापायक पळोवपाची आनी उलोवपाची तळमळ आशिल्ली. इतले मजगतीय एक दीस फराजीचे नशीब उक्ते जाले. ताच्या इश्टान ताका ताच्या वेवसायांत हिस्सो दिवपाची पेशकश केली आनी अशे तरेन फराजी हो वेवसायीक जालो. त्या वेवसायाक बरो फायदो जावपाक लागलो आनी फराजीक आतां पयशांची उणीव नाशिल्ली. ताचे कुटुंब आतां शारांतल्या गिरेस्त कुटुंबांतले एक आशिल्ले. ताका सगळ्यो सोयी आशिल्ल्यो, पूण तरी लेगीत ताका आपल्या भुरग्यांक मेळपाक वेळ मेळ्ळो ना. आतां ताका घरांत रावपाक मेळनाशिल्ले. घरांतल्यान पयस ताचो चडसो वेळ वेवसायीक बोळवडेर सारतालो. जशी जशी वर्सां वताली तशी तिची भुरगीं व्हड जायत गेली. फराजीन ह्या वर्सांनी इतले पैसे जोडले की ताची फुडली पिळगी सुखी जिवीत जगपाक शकतली. एक दीस फराजीच्या कुटुंबान सुट्टेची येवजण आंखली, पिकनिकेक वचपाची. ताची धूव हिमानीन ताका विचारले, बाबा आमी पिकनिकेक वचतले काय? फराजीन जाप दिली, होय अर्थान. फाल्यां तूं वच. काने काम पुराय करून 2 दिसांनी हांव थंय पावतलो. मागीर आमी एकठाणे पिकनिक करतले. पुराय कुटुंब खूब खोशी आशिल्ले. ते एके बोळवडेर गेले. फराजी 2 दिसांनी थंय पावलो, पूण त्या दिसा ताचे वांगडा वेळ घालपाक कोणूच नाशिल्लो. दुर्दैवान तांकां सगळ्यांक अपघातांत मरण आयले. फराजीक आपली बायल आनी भुरग्यांक केन्नाच पळोवंक मेळ्ळें ना. कोटींची गिरेस्तकाय आसून लेगीत तांकां तांचे वांगडा एक खीण लेगीत विकते घेवंक मेळना. ताका पश्चाताप जावंक लागलो. ताका ताची बायल अमारीची उतरां याद जाली, तुमी पैशांच्या फाटल्यान कित्याक धांवतात? आमचे कडेन जे आसा ताचे कडेन आमी खुशाल जावंक शकतात. काणयेचो सारांश, पैशांनी सगळे विकते घेवंक मेळना. देखून पैशांचेर कुटुंबाचे म्हत्व कमी लेखूं नाकात. पैसे वगडायल्या उपरांत ते परत मेळोवंक मेळटात, पूण प्रियजन सोडल्या उपरांत तो परत केन्नाच मेळना.